राजकीय आरक्षण दिवपा संबंधीचे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मंजूर जाला। ते रोखडेच लोकसभेत सादर करतले। ते उपरांत गोंयांत डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करून फुडली प्रक्रिया जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। मजगती 2027 4 मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान आश्वासनूय दिले। एसटी समाजाक गोय विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपाक रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स बिल 2024 हे विधेयक मंजूर करून एसटी समाजाक न्याय दिल्ले खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे उपकार मानल्यात। एसटी समाजाचे हे व्हडले जैत अशें ताणें म्हणलां। गोयच्या सरकाराच्या वतीन गोयच्या लोकांच्या वतीन हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि अमित भाई शाह हांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा। राजकीय आरक्षण दिवपा संबंधीचे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मंजूर जाला। ते रोखडेच लोकसभेत सादर करतले। ते उपरांत गोंयांत डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करून फुडली प्रक्रिया जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। केंद्र सरकार जेन्ना एखादें बिल आपल्या कॅबिनेटात पास करता ते बिल पास करूनय बी ते बिलाची कॉपी बी म्हाका दिसता आज सांजे पर्यंत कॅबिनेटाचे मिनिट्स सायन केल्या उपरांत तेजी मिनिट्साची कॉपी जी आसा पळय बिलाची कॉपी ही पब्लीक डोमेनान अवेलेबल आसतली। आणि कशा पद्दतीन म्हणजे ट्रायबल मिनिस्ट्री, RGI, होम मिनिस्ट्री आणि सेन्सस खंयच्यो घेवचो रिसेंट सेन्सस जेका आमी म्हणटा, कारण तांकां फटोवपाचें आसल्यार वेगवेगळ्यो गजाली बेश्टो ऑर्डिनन्स काडूनय जातालो। दीस इज नॉट अ ऑर्डिनन्स, तर एक्चुअली बिल हे केंद्रांतल्या कॅबिनेटांतल्यान पास जालां आणि वीथ द कन्सेन्सीस ऑफ द RGI, होम मिनिस्ट्री, ट्रायबल मिनिस्ट्री आणि लॉ डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांच्या वेटींग करूनच हे बिल तयार जालां। आणि हे बिल जे आसा ऑफकोर्स येता ते मागीर असेंब्ली सेशनात ते बिल पास जालें काय तेजे रायट्स हे सगळे इलेक्शन कमिशना कडेन वयतले, डिलिमिटेशन कमिशन आणि रिएडजस्टमेंट ऑफ द सीट्स हाज्या बरोबर 4 सीट्स सपोज जर 10% आसत जाल्यार इट इज 4 सीट्स जाता आणि 4 सीट खंयचे जावपाचे हे त्यानुसार खंयच्या हितूर ट्रायबल पॉप्युलेशन चड आसा ताज्यानुसार ते जातले। बट इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आणि हो प्रोसेस ह्या फावटी आमी जेका म्हणटा की पक्को प्रोसेस जो आसा कंप्लीट केला। गोयच्या आदिवासींक भाजपा कडल्यानूच न्याय मेळ्ळा। आयज आमी तांकां राजकीय आरक्षण दिवपाचें थारायलां। 2005 वर्सा काँग्रेसीच्या काळांत गोंयांत व्हडली चळवळ जाली। ही काँग्रेसी खातीर लज अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें। हा मुद्दामून कळपा खातीर सांगता, आयज पर्यंत गोंयांतल्या ट्रायबल भावाक आनी दुर्बल घटकाक न्याय दिवपाचें जर काम कोणी केलें आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केलें। मुद्दामून याद करात किंवा ट्रायबल स्टेटस गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय इवन दो आमचो तर डिमांड तेन्ना धनगर ह्या कम्युनिटी खातीर आशिल्लो, बट तेन्ना धनगर कम्युनिटी जाली ना। वेगवेगळी सायडींतल्या राज्यांतली धनगर कम्युनिटीचो स्टेटस थोडोसो वेगळो आहा म्हणून जाली ना, बट तो प्रोसेस आमचो सुरू आसा। बट अटल बिहारी वाजपेयीजी हांच्या सरकाराच्या काळात मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या काळातूच आमी ट्रायबल स्टेटस दिवपाक शकले। आणि 2005 आमचो सरकार गेल्या उपरांत खऱ्या अर्थात तेंच्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो म्हणजे 12 पेक्षा चड मागण्यो, तांकां एड्युकेशनल रायट्स दिवपाक जाय आसले, स्कॉलरशीप दिवपाक जाय आसली, वेगळी ट्रायबल मिनिस्ट्री फॉर्म जावपाक जाय आसली, 12% ऑफ द फंड्स एक्चुअली त्या डिपार्टमेंटांनी यूज करपाक जाय आशिल्ल्यो। ह्यो मागण्यो मागपा खातीर आमच्या ट्रायबल लोकांक आंदोलन करचें पडलें, रस्त्यार देंवचें पडलें, तांकां प्राणाची आहुती दिवची पडली। खरें म्हणजे काँग्रेसी खातीर शेम आणि काँग्रेसीन खरें ह्या ट्रायबल रिजर्वेशनाचेर खरें न उलयल्लें बरें। हांवें मुद्दामून म्हजी चॅलेंज आसा काँग्रेसवाल्यांक, तांच्यांनी सांगचें की आयज पर्यंत तेंच्यांनी एसटी भावा खातीर कितें काम केलां तें म्हाका एक काम सांगचें। काँग्रेस सरकाराच्या पूर्ण टेन्युअरान 2001 पासून ते 2024 पर्यंत तांच्या केंद्र सरकारान आसत किंवा त्यांच्या राज्य सरकारात आसत, आयज प्राऊडली सांगता मुख्यमंत्री ह्या नातान FCRAच्यो केसीस, FRCच्यो म्हणजे फॉरेस्ट रायट ॲक्ट हाज्यो केसीस जर पयले फावटी डिस्पर्स जावपाक जर सुरवात जाल्यो त्यो म्हाज्या टेन्युअरात जाल्यो, भाईच्या कार्यकाळात त्यो सुरवात जाल्यो। जवळपास 10,000+ एप्लिकेशन ही जमा जाल्ली। आज पर्यंत आमी 2,500 लोकांक सनदी दिवपाक शकले रायटली, आणि उरलेल्यो 7,500 ज्यो सनदी दिवपाक जाय पळय न्ही त्योय आमी फास्ट ट्रॅक केला। थोडोसो प्रोसेस बाकीच्या कामां खातीर उशीर जाता, पण येता त्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात त्यो सुद्धा 7,500 सनदी ह्यो आमी दिवपाक शकतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।